येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वेंझी वेगश आनी निलेश काब्राला मदीं रंगता कायद्याचें झूज. निमित्य शिरवडेच्या सिवरेज शुद्धीकरण प्रकल्पाचें. पर्यावरण मंत्री आड बाणावलेच्या आमदाराची पुलिशेंत कागाळ. FIRची मागणी. राम राज्य आनी मेट्रो ट्रेन हाडचे आदीं म्हापशेंकरात नितळ. मुख्यमंत्री आनी थळाव्या आमदाराक काँग्रेसीचें आव्हान. बस स्टँडाचो वाठार जाला बुरसो. पालिकेन अजून उबारली नात पावलां. गोवा 365 केलें वाठाराचें स्कॅनिंग. खासगी आस्थापनांनी आनी सरकारी नोकरेंत आसूनय बेकारेची नोंद. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाचो केंद्रीय नीती आयोगान केलो सर्वे. मुख्यमंत्री म्हणटा सिस्टम करतले अपडेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा बस स्टँड नितळ दवरपा खातीर नगरपालिके कडेन एक्शन प्लॅन नाशिल्ल्याचें नदरेक आयलां. बस स्टँडा भोंवतणचो वाठार पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच पालिका आसूं वा सरकार गंभीर नाशिल्ल्याचेच पुरावे मेळटात. गोवा 365 ह्या वाठाराचें स्कॅनिंग केलें. पळयात. भायल्या स्टेटींतल्यान हांगासर लोक येतात आनी ट्युरिस्ट येतात, ते काडटा कोयर हांगा डायरेक्ट भायर मारतात. हांगासर पासून कोण पार्किंग करूंक येता नाजाल्यार कितें करूंक येता ते सुद्दां कोयर काडटा भायर मारतात. आतां नवल म्हटल्यार कितें, आमी जेन्ना म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन शुभांगी वांयगणकाराक ह्या विशया बद्दल विचारलें, तिणें सांगलें हांगासर सगळ्याक डस्टबिनां लोक म्हणटा ते सुदरना. स्वच्छ भारत संकल्पना म्हणटा ती तेंच्या तकलेन खरू जाना, ते काडटा आनी डायरेक्ट भायर मारतात. प्रत्यक्षान पळोवंक गेल्यार हांगासर एकूय डस्टबीन तुमकां दिसचो ना. त्या कोनशाक फक्त 3 डस्टबीन घातल्यात. हीच आतां म्हणटा ती स्वच्छ भारत नितळ गोंय चल्ला ते हें. आनी सद्या एक्शन प्लॅन कांयच ना म्युनिसिपालिटी कडेन. म्युनिसिपालिटी म्हणटा खूब फावटी तेंच्यांनी हांगासर कोयर काडलो, नितळ केलो, तरी कोयर उडयतात. आनी हांगा फाटल्यान पळोवंक गेल्यार हांगासर मायग्रंट्साची एक वस्त जाल्या. आतां खूब एलिगेशन करता हे कोण मायग्रंट्स आसा ते बारीक भितर चोरयांनी आहा म्हणून. तेंचो बंदोबस्त करपाक एक प्लॅन ना. तर चेअरपर्सन म्हणटा आमी मेळोन 3 जाणां, पुलीस, MLA आनी म्युनिसिपालिटी हे सगळे मेळोन एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन हो गार्बेज हे करपाक आनी मायग्रंट्साक खंय तरी हालोवपाक जाग्यार घालतले म्हणून. म्हापशेच्या बस स्टँडा कुशीचे वस्तुस्थितीचेर थळावो शेतकार आनी काँग्रेसीचो स्पोक्स पर्सन संजय बर्डेने भाष्य केलां. मुख्यमंत्र्यान गोंयांत रामराज्याची घोशणा केल्या. त्या रामराज्याचेर बर्डे उलयला. तेच बरोबर थळाव्या आमदाराच्या म्हापशा मेट्रो ट्रेन हाडपाच्या स्वप्नाचेर तो उलयलो. ऐकात. इलेक्शनाच्या टायमार गरीब लोकांचे खांदार हात घालतात, गरीब लोकांक मदत करतात, गरीब लोकांच्या घरा पयशे दितात, सगळे करतात. मागीर इलेक्शन जायना फुडें विचारता. पूण हे जे आपणे कोण रावलेले आसा रातचे, आमी घरान जर लायट जर 2 वरांक गेली, 3 वरांक गेली, आमी न्हिदाना, आमकां झेम पडना. आनी सर्वसाधारण ल्हान ल्हान भुरगीं हांगा आसात, ती हांगा ते पळोवन वचो. ते दिसा आमचे गोंयचे सीएमान सांगलेले की आपूण राम राज्य हाडटा म्हणून गोंयान, हेच्या फुडें पळयात तुमी कोणूच एकटो गरीब उरचो ना म्हणून. तेन्ना गोंयचे सीएमान असले सारके मनशांक, असले सारके एज अ ह्युमन रायट कमिशनासून धरून तांकां कितें तरी आयज खंय तरी तेंची ही सुविधा करपाची म्हणून मागता. मेट्रो ट्रेनीची संकल्पना जी आसा हाडपाची ही बरी गोष्ट आसा, पण असले जे हे आसा न्हू घाण पयली ही सुदारपाक जाय. हेतूनसून जे वेस्ट मटेरियल जे आसा ही म्हापशेकाराच्या नदरेसून काडपाक जाय आनी तेन्नाच तुजी मेट्रो ट्रेन येतली. मेट्रो ट्रेनीची संकल्पना जी आसा पयली सुदारणा करपाक जाय, मागीर मेट्रो ट्रेन हाडपाक जाय म्हूण म्हापशेचे आमदार सांगून करता. जे आमचे बस स्टँड आहा पळय तेज्या फाटल्यान खुबसो कचरो पडलेलो आसा आनी झोपडपट्टी जाल्लेली आसा. हेजेर अजून मेरेन कितें म्युनिसिपालिटीन एक्शन घेवंक ना काय ना. आनी अशे हे जे मायग्रंट जे लोक रावतात पळय, मागीर जे आतां क्रायम्स वाडलेले आहा, क्रायम्स खूब कडेन वाडलेले आहा, हेंचेर कितें इन्क्वायरी जायना काय ना. आनी अशे क्रायम्स वाडत रावतले. आनी आमचे म्हापशेचे आयज दुर्दैव जाल्लेले आसा की कचरो खूब सगळे घाण जाल्लेले आसा. स्टँडा फाटल्यान आलाशिरो नाशिल्ले कांय गरीब लोक रावतात. तांकां लागून म्हापशेचो हो वाठार बुरसो दिसता अशे आरोप जातात. तेंची मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची अशी मागणी फुडें आयली. म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकारान कोयर आनी स्थलांतरीत ह्या विशयाचेर कितें सांगलें पळयात. इतले फावटी तरी आमी तो कोयर काडीत आसता. ना म्हटल्यार बस स्टँडाचे मदीं सुद्दां आमी डस्टबिनां दवरलेलीं आसा. आतां ते ट्युरिस्ट येता किंवा कोणी लोक येता, पण कितें करतात, ते डस्टबिनान घालपाचें सोडून ते काडटा आनी अशें उडयतात.
बसींतल्यान जाल्यार बसींतल्यान, चलत जाल्यार चलत, अशे रितीन फाटल्यान ते सगळे डंप जाल्लेले आसा. डस्टबिनां दवरल्या न्ही, आमी डेली व्हरता न्ही ती डस्टबिनां, क्लीन करता न्ही, जाल्यार ते डस्टबिनां सारके लोकांनी उडोवचे. निमाणे ते मनीस, तांकां आमी खंयच्या तरेन वेगळो ट्रीक करूं शकना, पूण मनीस म्हणून मनशा प्रमाणे जो ट्रीक करपाक जाय पळय ती करपाची एक धोरण आसा. सो ते आमी डिस्कस करता, उलयता, आमदार आनी DSP आनी म्युनिसिपालिटी मेळून उलोवन, चीफ ऑफिसराक घेवन उलोवन त्याचो व्यवस्थीत तोडगो काडपाचो विचार आसा मनात. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार. बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगशान मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. त्या उपरांत वेंजी वेगश आनी पर्यावरण मंत्री काब्राल हांचे मदल्या वादाक खरसाण मेळ्ळ्या. शिरवडेच्या सिवरेज शुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान सिवरेज उदक साळ न्हंयत सोडल्या अशी पर्यावरण मंत्री आड वेंजीन कागाळ केल्या. पुलिसांनी FIR नोंद करची, वेंजीन मागला. सुरवेक बाणवलेच्या आमदारान उजवाडा घाडिल्ल्या ह्या विशयाचेर पर्यावरण मंत्र्याचें लक्ष वेधून घेतिल्लें. पूण शिरवडेचे सिवरेज उपचार प्रकल्पाची तपासणी करतना तो प्रकल्प साळ न्हंयच्या प्रदुशणाक जबाबदार आसा असो आरोप केल्लो. त्या उपरांत दोगांय मदीं झगडी जाली. वेंजिवेगशान बिरेस्तार मडगांव पुलिशे कडेन कागाळ करून पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल आनी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सचिवा आड FIR करपाची मागणी केल्या. पर्यावरणा कडेन उक्तेपणान आडनदर करप, भारतीय दंड संहिता मोडप असो मंत्र्याचेर वेंजीन आरोप केला. As per section 277 of the IPC, intentionally discharging polluted water into any water body is a cognizable offence. And हे offence Environment Minister Nilesh Kabral आणि मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर शर्मिला मोंतेरो हे दोगांयनी मेळोन हे ऑफेन्स कंटिन्यू करीत आसा फ्रॉम लास्ट इयर फ्रॉम द टायम ऑफ इन्स्पेक्शन टील टुडे. एंड एज वी टॉक एंड सिरियस एक्शन एंड FIR leading to a charge sheet should happen from the police department. I have filed a complaint with all the documents. दिसता तुका की ही FIR रेजिस्टर जातो म्हणून हांगा पुलीस स्टेशनार जायना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांचेर हें व्हडलें तापट हे गव्हर्मेंटालें. खरी तरी आज एक्शन जातलें जाल्यार रिवर्सल साल्वार जातलें. इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 277 ऑफ IPC आनी हें जावपाकूच जाय. आनी जावपा ना जाल्यार म्हाका आन्सर दिवपाचो कित्याक जाय. तुम्ही कोर्टा बी वतले रेजिस्टर करता. लेट अस गो टू द फेज. हांव प्रेस कॉन्फरन्सार सांगतलो 4 तारखेर आमी इन्स्पेक्शन केल्लें. 4th of November वी आर डन इन. फ्रॉम 4th November till 10th November आमी कित केलें तें प्रेस कॉन्फरन्सार सगळ्या लोकांक आनी तुमकां सांगता. Our local MLA, Mr. Benzi, wanted to file an FIR against Mr. Nilesh Kabral, the minister, for the gross negligence and for sending the sewage into River Sal, compromising the natural environment and polluting our rivers. That's why we had come. सो आता हितून सोडटरे कितें कोण कोणाक त्रास जाताले. General public, we can't pollute our rivers. Environment is our prime requirement, is our prime advantage. Okay. We can't allow the environment to be polluted by these ministers the way they want, just because they are in power. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. दोतर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाखाला भाजपा सरकार परतून सत्तेर आयले उपरांत बेकारी हो एक मुखेल प्रश्न जावन रावला. पूण राज्यांतल्या बेकारी विशींच्या केंद्रीय नीती आयोगाच्या आंकड्याचो सर्वे केल्या उपरांत अनियमितताय दिसून आयली. थोड्या नागरिकांनी जे प्रायव्हेट आनी सरकारी नोकरेक आसून लेगीत तांणी अनएम्प्लॉयड सायटीचेर आपलो स्टेटस बेकार म्हूण अपडेट केला अशें मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तारा सांगलें. पळयात पुराय बातमी. बेकारांची आंकडेवारी सांबाळपी केंद्रीय नीती आयोगान राज्यात 1.1 लाख लोक बेकार आशिल्ल्याचे उक्ते केला. हो डेटा स्वताक बेकार जाहीर करपी नागरिकांचेर आधारीत आसा. पूण 1.1 लाखांतले सुमार 80,000 खाजगी क्षेत्रात काम करतात अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. जायत्या जाणांनी सरकारी नोकरी मेळटले हे आशेन आपलो बेकारी दर्जो तिगोवन दवरला. बऱ्याचशा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारात उंचेले पद मेळटले हे आशेन आपलो बेकारी स्टेटस तसोच दवरला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. अशी प्रकरणां थांबोवपा खातीर ही सिस्टम परतून अपडेट करतले अशें सावंतान सांगलें. आयकात.
निती आयोगान एक अनएम्प्लॉयमेंटाचो 10% दिल्लो इशू काडलो आनी तांच्यांनी जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू जो मांडलो पळय न्ही, हांव क्लियर कट सांगता, आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन व्हेरीफाय केलें की 1,10,000 जे भुरगे आमच्या कडेन रजिस्टर्ड आसा, भितरले जवळपास 80,000 भुरगे जर पळयत खंय ना खंय तरी प्रायवेट सेक्टरात जॉब करतात. तांच्यानी फोन करून व्हेरीफाय केलें दे आर डुईंग जॉब इन प्रायवेट सेक्टर. तांच्यांनी आपल्याक गव्हर्मेंटात जॉब मेळचो म्हणून आपूण अनएम्प्लॉयड म्हणटलें. हांवें ताका सांगलां तुमी वेगळो कॉलम करून प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता म्हणून सांगलां. हांवें जर सरप्रायज थोडे जाण गव्हर्मेंटान जॉब मेळ्ळ्या उपरांत आजुनूय तेंचें नांव कॅन्सल करूंक नासलें. ते म्हणटा ती सिस्टम ताका करूंक लायला. बट तें कितें जाल्लें पळय आतां ऑटोमॅटीक जावपाक जाय म्हणटा तें बरोबर आहा. ओके, बट तेंचे म्हणटा आपल्याक आनीक दुसरो जॉब जाय व्हडलो म्हणूनय रावल्या म्हणटा ते आपुणून कॅन्सल करिना. बट तुजें म्हणणें बरें एकदां मेळ्ळो काय तो डायरेक्टली कॅन्सल जावपाक जाय. तोय ताका सांगला अपग्रेड कर म्हणून. म्हणजे खास करून रजिस्टर्ड केल्ल्या लोकां पैकी तशेंच सामकें थोडे भुरगे जे ग्रॅज्युएशन करता म्हणजे 12वी जालां आनी तेंच्यांनी बेगीन आपले ते सिनियरिटी वाडोवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी केला. सो दॅट म्हणजे आपल्या 12वी तो ग्रॅज्युएट करता एक्चुली, तो पोस्ट ग्रॅज्युएट करता, बट तेणी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून रजिस्टर केला. हे जर सगळें पळयलें एप्रॉक्सिमेटली एक्च्युअल अनएम्प्लॉयड जो आहा पळय न्ही वो 20,000 भुरगे बीन एक्च्युअल अनएम्प्लॉयड आसतले अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्कोत रस्त्या कुशीक बरोच तेंप बेवारशी सोडून दिल्ली वाहनां उखलून व्हरतले. वास्कोत पार्किंगेची सुवात आडावन येरादारेक त्रास करपी बेवारशी सोडून दिल्ली वाहनां जप्त करपाची मोहीम पालिकेन सुरू केल्या. पळयात. ह्यो बेवारशी गाडयो अनैतीक गजालीचे केंद्र जाला. अंदू जानेवारी सावन सोडून दिल्ल्या ह्या वाहनांनी जायते खून जाल्ल्याची नोंद जाल्या. ही समस्या फकत वास्को पुरतीच मर्यादीत नासली तरी ह्या घडणुकांची दखल घेवपी आनी ही गजाल गंभीरतायेन घेवपी मुरगांव नगरपालिका ही सगळ्यात पयली थारल्या. MMCन 59 बेवारस गाडयांची नोंद केल्या आनी सगळ्यो गाडयो बेगोबेग उखलतले अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान सांगलां. आयकात. अबंडन व्हेकलाचो ड्रायव्ह स्टार्ट केलेला. स्क्रॅप व्हेकल आम्ही आज केलेले. सध्या 59 सिटीन आम्ही 59 स्क्रॅप व्हेकल आयडेंटिफाय केले आणि आम्ही जाले म्हयनो जालो आम्ही तांकां इंस्ट्रक्शन दीत आसलेले. आम्ही आता पयर हांव दाजी सालकर वास्को MLA मेवलो, तसोच PI मेवलो आनी सगळ्यांनी आमी डिसिजन घेयलें की ह्या दिसान एक 8 दीस तांकां परत टायमींग दिलो आनी आतां आमी 8 दिसान हे स्क्रॅप व्हेकल काडल्यो. त्यो स्क्रॅप व्हेकल काडून आमी पार्किंग वेवस्था केले. सारकी सिस्टमॅटीक पार्किंग वेवस्था करतले. 4 व्हिलर 2 व्हिलर हे आमी पार्किंगाचे वेवस्था करतले. सायन बोर्ड बी लायन आमी पार्किंग सिस्टम वास्को सिटी सारकी करतले. कित्याक वास्को सिटीन पार्किंग कंजेस्टेड जाता. ते डबल पार्किंग जाता आनी फायनूय चालू करतले. डबल कोण हाडून डबल व्हेकल पार्किंग करता, सायडीन लायता, तें लायता. सामकें वेवस्थीत लावपाचें आमी पार्किंग लायन बी मान दितले तांकां आनी बोर्ड सायन बोर्ड बी दवरून आमी हे पार्किंग सिस्टम वास्को सिटीन बरें करपाक सोदता. चेअरपर्सन बाकीच्या एरियान लायक बाकीच्या वॉर्डांनी अबेंडन व्हेकल्स तेचेर तुमी लक्ष दितले. पयलो इनिशिएटीव आमी वास्कोन गेला. कित्याक वास्को सिटी आमी क्लियर करूंक सोदता पार्किंग सिस्टम करून. मागीर आमी स्लोली वायज वयतले. आतां मांगरान 2-3 व्हेकल आहाय, थिंगाय वयतले, थिंगाय काडटले. सगळे कडेन आमी सिस्टमॅटीक वयतले. कितें एबंडन गाडयो मोटरसायकली म्हणा तुमी 4 व्हिलर हे सगळे जळामळा सगळे सबंद शहरा मदीं दिसता. हे सगळ्या लोकांक खबर आहा. जनता जी भोंवता तांकांय खबर आहा गाडी हांगा कितले ते हांगा स्क्रॅप जावन पडलेले आसा. तोच मुवमेंट आमी केला की ते गाडये एबंडन गाडये जागो ऑक्युपाय करता आनी पार्किंगूय पिड्यार करता. त्या खातीर म्युन्सिपालिटीन ड्रायव्ह घेतलेलो आसा अंडर द चेअरपर्सन लिओ रॉड्रिगस अंडर. आनी हे सगळे गाडये आमी रस्त्यार जे जागो वेस्ट करून पार्किंग आहा आनी तांकां कोण ओनर ना ते आयडेंटिफाय करून तो आमी गाडी आयज उखल्लेले आसा म्युन्सिपालिटीचे लेबरांक घेवन. आनी आमचे चेअरपर्सन तशेंच आमचो कावन्सिलर बोरकार बाब आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मोबायल टावराक भोवतेक सुवातांनी विरोध जावपाक लागला. कुणय शाळेच्या वाठारांत टॉवर घालपाचे यत्न चल्ल्यात.
पूण थळाव्यांनी ताका खर विरोध केलो. विरोध आसूनय टॉवर उबारीत जाल्यार आंदोलन करतले. कुणेकारांनी सरकारी यंत्रणेक शिटकावणी दिल्या. शेनवार आनी आयतार अशे सुटयांचे दीस साधून शाळेच्या आवारात मोबायल टॉवर घालपाचे यत्न कुणेचे शाळेत जाले. मामलेदार पुलिसूय पाविल्ले, पूण थळाव्यांनी सगळ्यांकूच परतून लायले. तरीकूय टॉवर उबो केलो जाल्यार आंदोलन करतले अशे शिटकावणी लोकांनी दिल्या. आयकात थळाव्यांक. शेनवार दिसा अरावंड 11 सुमार मामलेदार आपली पुलीस फोर्स घेवन कलेक्टराचे डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर घेवन हांगसर टॉवर घालपाक परत येयल्लो. बट तेंची ऑर्डर ती एक्सपायर्ड जाल्लेली आसल्या कारणान कलेक्टरान कांय पळोवनाशिल्ली. तो डायरेक्ट पुलीस फोर्स घालून ते हांगसर टॉवर घालपाक गेल्ले. म्हणून ती एक्सपायर जाल्ल्या कारणान मागीर मामलेदारान ती व्हेरीफाय केली आनी तेजे प्रमाणे तांकां परत वयचें पडलें. हांगसर आयज PTA कमिटीचो ओपोज आसा ह्या टॉवराक, विलेजर्सांचो ओपोज आसा, आमच्या पंचायतीचो ओपोज आसा. इवन मिनिस्टरान सुद्दां सांगलां की आमकां परमिशन दिलां की तुमी करस्पॉन्डन्स कराक आनी तेजेर ऑब्जेक्शन फायल कराक म्हणून. इतके सगळ्यांक नाका आसतना हो टॉवर हांगसर कित्याक घालतात. इवन वयर तेंची गव्हर्मेंट इंडस्ट्रीज हे आसा, IDC आसा, तितून व्हरचे. तितूनय खुबशे टॉवर आसा. एक्चुली हांगसर रिक्वायरमेंटूच ना जाल्यार कित्याक घालतात. जे लोकल्स आसा म्हणजे ते पेरंट टिचर्स आसा, एसोसिएशन आसा, त्यांचे थंय ऑब्जेक्शन आसा तो टॉवर घालता. तरी आसतना तो टॉवर घालपाक जे आमचे जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन, तो जे पुलीस फोर्स आसा, हे फोर्स करताले. जेन्ना ती ऑर्डर इनवॅलिड आसा तेन्ना कळ्ळें, तेन्नाच ते फाटीं सरले. म्हणजे हे ऑर्डर सुद्दां पळयनासतना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी खंय तरी लोकांचेर अन्याय करपाक सोदता. हें जावपाक जायना. शिक्षणा खातीर पयलींच्यान 10वी पर्यंत शिकपाक आमी भुरग्यांक घालतात. पण थंय शिक्षण शिकून 10वी पास आउट जावपाचें न्ही, शिक्षणा बरोबर कॅन्सर घेवन पास आउट जावपाचें अशें त्या स्कुलाची हेडमास्टर सपोर्टान करतात. एज्युकेशन डिपार्टमेंट वाले सपोर्टान करतात. मागीर कलेक्टरान सपोर्ट केल्लो आसा आनी मामलेदारान थंय मिसयूज केल्लो आसा पुलिसांचो. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नाईक. 13 तारखेक राज्यात पावस पडपाची शक्यताय असली तरी 14 वेरेय पावस पडूं येता, हवामान खात्यान सांगलां. आयतार मेरेन वत पडून हवामान सुकें उरतलें. पळयात. 13 आनी 14 तारखेक राज्यांत पावस झडपाचो आसलो तरी हवामान खात्यान कसलीच खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. शुक्रारा चडावत तापमान 34 डिग्री जावपाचें आशिल्ल्यान हवामान गरम आनी दमट उरतलें. फांतोडेर कांय कडेन दव दिश्टी पडटलो. सांजे वेळार उणें तापमान 22 डिग्री जावन थंड वारें घोळटलें. दर्यांतलें हवामान शांत आशिल्ल्यान बोट धन्याक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 13-14 वेर कांय वाठारांनी शिवर. फुडल्या 3 दिसांक उण्या तापमानात 2 डिग्रींनी वाड. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या हाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.